देवाचे उतर ह्या नियाळमाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। दर एक रोसनेक इश्टागत आनी सांगातपणाची गरज। माजरा पिळांचो खेल, कोंबी पिळांचे सांगातपण, सुकण्यांचो पंगड, मासल्यांचो हिंड हाका साक्ष। कोणूच एकसुरो रावूंक आशेना। इश्टागत मनशापण चडयता आनी संपूर्ण करता। इश्टागत पवित्र आनी निस्वार्थी। इश्टागती तितलो काळजाक लागशिल्लो संबंद दुसरो ना। हो बंद आशेवन आनी सोदून आसा केल्लो न्हय। देव आनी मनीस ह्या संबंदान अंतर आसा। हो अंतर जेजून इश्टागतीचो लागशिल्लो संबंद जावन बदल्लो। तो मनशा रूप घेवन मनशाक लागीं जालो आनी आतां मनशा थंय काळजाक लागशिल्लो संबंद आसा करता। जेजूच्या काळार दोनी आनी साकोर आसले। ते इश्ट न्हय, पूण जेजू आमकां आपले इश्ट जावन विंचता। इश्टागत बरेपण आशेता, गरज पडल्यार जीव दिवंक पर्यंत तयार जाता। जेजूची देख घेवन इश्टागतीक रेस्पेद दिवया आनी इश्टागतीची मौल्या राखून व्हरचे इश्ट जावया। मागुया। सोम्या, म्हाका तुजो बरो इश्ट कर। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव।